थँक यू जीसस. म्हणजे मोगाळ बाब म्हणून संवसार आमकां जायतें दिवंक शकता आनी जेजून ही उतरां म्हणल्या आख्खो संवसार तुवें जोडलोय पूण तुज्या आत्म्याचो तुवें विबाड केलो जाल्यार तुका कसलो फायदो. रायट. वॉट शॅल इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही शॅल गेन द होल वर्ल्ड बट लूज हीज ओन सोल. म्हणजे मोगाळ बाब म्हणून सगळ्याकीन व्हड मारेकार म्हणटा तें आमचें काळीज. आमचें काळीज जर देवा मुखार साफ ना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना. कितल्योय आमी धर्म कर, कितलेय आमी बरे वस्तू कर, पूण आमचे काळजान आमच्या अंतस्करणान तर बरेपण ना, आमचे अंतस्करण तर कुसला, आमचे काळीज मन तर कुसला जाल्यार मनशाक कसलोच फायदो ना. येस आमेन. जेजूक जाय की आमचे काळीज आनी मन ताचे सगळें साफ दवरलेले आनी हे काळीज जेन्ना आमी साफ दवरतात, शुद्ध दवरतात, ह्या काळजान भितर जेजू वस्ती करता. हालेलुया. जेजू जल्माच्या आदी आंकवारमारी आनी झुजे ती जागो सोदूंक गेली कित्याक तिचो वेळ पावलोलो भुरग्याक जल्म दिवपाक आनी खंय तांकां जागो मेळना जातकूच ती एका गोरवांच्या गोट्यान गेली आनी ह्या गोरवांच्या गोट्यान वास मारतालो. रायट. त्या शेण आसलें, तिचो मेळो आसलो तो जागो, पूण तरी आसतना ह्या मेळ्या जाग्यार भितर ओ ह्या गोट्यान भितर गोरवांच्या जंय गोरवां आसतालीं, जंय वास आसतालो थंयसर आमच्या जेजूचो जल्म जालो. तेच भाशेन हे आमचे काळीज जेन्ना जेजू आमच्या काळजान भितर येता, साफ आसना आमची काळीज आसता. जेन्ना तूं म्हणटा जेजू म्हाका भोगोस त्या वेळार हे काळीज पातकान बुडलेलें आसता, पातकां आसतात हातून भितर. जेन्ना आमी म्हणटा जेजू म्हाका भोगोस ही म्हजी पातकां तूं धुवन काड तुज्या पवित्र रोगतान, तेन्ना की जेजू येवन ह्या काळजान वस्ती करता. पूण बोगोर बोगोर दीस आनी रात सैतान आमकां परत परत मेळे करूंक सोदता आनी ह्या काळजान भितर चिकोल घालूंक सोदता, ह्या मनान भितर चिकोल घालूंक सोदता. आनी आमी जायते पावटी म्हणटा द डेव्हल मेड मी डू इट. देवचारान म्हाका नाडलो म्हणून हांवें केलें. म्हणचे मोगाळ बाब म्हणून तुज्या काळजान जो कचरो आसा तुकाच अधिकार आसा तो कचरो काडपाक आनी हो कचरो तर तूं काडिना जाल्यार तुका स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक जावचें ना. Hebrews chapter 12 verse 14 says, हिब्रावाचे 12 वर आणि 14 वड अशी सांगता, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. सगळ्या सवे शांतीन समाधान तुम्ही रावात आणि आणि पवित्रपणा फाटल्यान धावात. You just pursue peace, pursue holiness. पवित्रपणान जिवंक तुम्ही वावरात. पवित्रपण आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमकां स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक जावचें ना. कितले आमी म्हणो आमी आयताराचे सर्विसीक वेता ओ कितले आमी धर्म करता, आमकां कसलोच फायदो जावचें ना. कित्याक हे काळीज मेळें घेवन आमी स्वर्गार वचूंक जावचें ना. रायट. कोण कोत्ता जायत काय ह्या काळजाची तपासणी तुका आनी म्हाका वळखूंक जाता हें काळीज? ना, तुका आनी म्हाका वळखूंक जायना हें काळीज. देखीक काळीज इट इज डेस्परेटली विकेड. यू गो टू द बुक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 17. जेरेमायाचो 17 वड 9 आनी 10 वड 9 and 10. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, knows your heart. काळीज सगळेवन घातकी, इतले वायट की ताका आनीक इलाज ना. ताचे गुट कोणाक थावे. हांव सोरेस्पोर काळजांचो थाव घेता, मना तपासून काडटा, जण एकल्याच्या कन्या प्रमाणे मनशांक मजुरी दिता. म्हज्या मोगाळ भाव म्हणून जायते पावटी आमी विसरता की आमच्या कन्या प्रमाणे आमकां भोगचें पडटलें. वॉट अ मॅन सोज ही शॅल ऑल्सो रीप. जें कितें तूं वमता तें तूं लवतलें. कितें घडटा ह्या काळजान भितर? वॉट इज गोईंग ऑन? जायते पावटी आमकां अशें दिसता कोण म्हाका पळयना, हांवें कितें उलयलां तें कोणाक खबर ना, हांवें कितें केलां तें कोणाक खबर ना. द कॅमेरा ऑफ गॉड ऑलमायटी इज अपॉन यू. देवाचो कॅमेरा तुजे वयर सगळो वेळ आसा. यू थिंक यू कॅन हायड फ्रॉम गॉड? यू कॅनॉट हायड फ्रॉम गॉड. कांयच लिपोवंक जायना. सगळें उगडापें आसा ताच्या सामकारीक. जायते आमी वायट करीत, जायते आमी चोरयो करीत, जायते आमी फोटोंक सोदीत मनशांक,
ते तुम्ही मनशांक आमी सगळ्यांनी मनशांक फोडोंक जायत पूण आमी देवाक फोडोंक जावचें ना. येस, हे काळीज, हे काळजान कितें घडटा कोणाक तें तावे, काळजाचे गुट कोणाक तावे आसा. The Lord knows it. Say the Lord knows it. देव जाणा. येस, देव आमच्या काळजाची तपासणी करता. मातेवाच्या 15व्या आवेस्वरान we just read Matthew chapter 15 verse 18. What goes inside does not defile a man, but what comes out of the heart of a person. जे आमी खातान जेतान ते आमकां मेळे करिना, पूण जे आमच्या काळजांतल्यान उत्पन्न जाता हे मेळेपण आमकां आखेच मेळे कोत्ता. एक दीस जेजूक फारावपाक अशें आयलेत थोडे जाण आनी म्हणूंक लागले, तुजे शीस हात धुय नासतना जेयतात. हात धुय नासतना ते जेयतात. जेजून तांकां जाप दिली. जेजू म्हणूंक लागलो, जे पोटान वेता त्या मनशांक मेळे करिना, पूण जे मनशांतल्या काळजांतले भायर सोदता ते सगळे मनशांक मेळे कोत्ता. रीड वर्स 18. पूण जे तोंडांतल्यान भायर सोदता ते काळजांत थावन येता आनी तेच मनशांक मेळयता. तर काळजांत थावन भायर सोदता वायट येवजण्यो, प्राणघात, पोटवाड, पसडपण, चोरयो, लोटीक गवायो, निंदा मनशांक मेळयता ती हीच आमकां मेळे कोत्ता. Then you go to Matthew chapter 12 verse 34 till 37. पुरुषांच्या पिल्यांनो, तुम्ही वायट जावन तुमच्यान बरें उलोवंक कशें जातलें? काळजांतल्यान बरोवन वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. Thank you, Jesus. What is in the heart will come out of the mouth. Jesus says, out of the abundance of your heart, the mouth will speak. जे तुझ्या काळजांत आसा ते तुझ्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. बरी मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतले बरें काडटात, वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडटात. आनी जायते जाणां विसरतात की देव म्हाका पळयता आनी देवाचे बिरातीन चलनात. आमी विसरता की आमी ह्या संवसारान थोडोच तेंप आसा आनी आमचे जिबेक आडना देखून आमी कितें कितें उलयतात हे जिबेन, आनी कितल्या जाणांक आमी हे जिबेन कातरता, कितल्या जाणांची फोटी गवायकी आमी दिता. In Exodus chapter 20 it says in verse 16, thou shalt not bear false witness. फोटी गवायकी कोणाची दी नाका, कोणाचे नाव पिडेर करी नाका. And in Leviticus chapter 19 it says this words in verse 16, do not be a tale bearer. Do not be a tale bearer. कोणाची काणी घेवन, कोणाचे गॉसिप घेवन, कोणाची खबरो घेवन अका तका वांटी नाका. Do not gossip about somebody else. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, आमी विसरता की देव आमकां पळयता म्हूण. आनी जर तर आमी कितेंय आमच्या तोंडांतल्यान सापसुबे उलयत जाल्यार ते एका सापसुब्या उतराचो आमकां देवाक जाप दिवची पडटली. तेन्ना कितें म्हणटलोय तूं? वॉट विल यू से देन वेन यू स्टँड बिफोर गॉड? एक बापूय आपल्या भुरग्याची जाप दिवचो ना, न्हय म्हूण एक भुरगो आपल्या बापायचो जाप दिवचो ना, न्हय म्हूण एक बायल आपल्या घोवाची जाप दिवची ना, न्हय म्हूण एक घोव आपले बायलेचो जाप दिवचो ना. दर एका मनशाक देवा फुड्यान उबें रावचें पडटलें आनी आपल्या जिविताची जोडटी दिवची पडटली. अँड गॉड विल say you and you and you and you, each one individually will have to give account. What are you saying and why are you saying it? कितें तूं उलयता, कित्याक तूं उलयता? आमच्या काळजान जे आसा हे काळजांतल्यान उत्पन्न जाता ते आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. कितें तूं घालताय तुज्या काळजान? देव आशेता आमच्या मोगाक, देव आशेता आमी ताच्या फुड्यान येतलीं, ताचे फुड्यान आमी टायम पासार करतलीं, ताच्या दोळ्यांनी दोळे घालून जशें मेरी आपल्या
आपल्या धोनियाच्या पायाशी नासली आणि मारता वचन भितर राटवडणी असली आपले काम करतली. बट जीसस सेड मेरी हॅज चोजन द गुड पार्ट. मेरी हॅज चोजन टू सीट ॲट माय फीट अँड लर्न फ्रॉम मी. माझ्या पायाशी ते आयला आणि माझ्या दोळ्यान दोळे घालून ते माझे एक एक उतर आयकता. हालेलुया. Psalms 119 verse 11 says, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against you. तुझे उतर दुनिया हांवें माझ्या काळजान भालगून दवरला तुजेर पातो करिना जावच्याक. हालेलुया. कितें घालूंक जाय आमी आमच्या ह्या काळजान भितर आनी कितें घालतात आमी. what should we do and what are we not doing? हे तर काळजान आमच्या हे देवाचे उतर आसा जाल्यार हे देवाचे उतर जावन आसा पवित्र, शुद्ध, पदवेचे, सामर्थ्यान भरलेले. हे देवाचे उतर म्हाका घटाय दिता. हे देवाचे उतर म्हाका पदवी दिता. हे देवाचे उतर म्हाका शक्ती दिता, बळ दिता. हांव पातो करिना जावच्याक म्हाका आदार दिता. देवाचे उतर उजवाड म्हज्या पावलाक, पोंटी म्हज्या वाटेक आनी रस्त्याक. हालेलुया. द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अ लॅम्प unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. Hallelujah. What are you putting inside? जायते पावटी आमकां जलन जाता. वी आर जेलस ऑफ समबडी एल्स. कोण वयर सरलेले आमकां नाका. ह्यो संवसार जाला एक बालदेन भितर कुल्लो असलेल्या भाशेन. एक कुल्लो तर घालीत, खूब कुल्लो तर घालीत एकामेकाचेर चडटात आनी सगळीं एकामेकाक सकला हाडूंक सोदतात, घालूंक सोदतात. अशेंच की आमचें जिवीत जाला. कोण आमकां वयर सरलेलो नाका, कोण बरे भाशेन न्हेसलेलो नाका. आमकां रोखडीच जेलसी जाता. कित्याक जेलसी जाता? वाय आर यू फीलिंग jealous? Because you are not secure in the love of your God. You don't know that God loves you enough to give it to you also. If God gave somebody else a car, your car is also coming. If God gave somebody else a house, your house is also coming. Be firm and founded and rooted in the love of God. Hallelujah. Why are you fearful? एक बापूय आपल्या भुरग्यांक एक सारखे वाटून दिता जें कितें दिवंक जाय पळय तें. आनी एक संवसारी बापूय तुका फटयत. तुजे शॅर घोडयेक तुका दिवंक नासतले. तुज्या बाटाचे शॅर तुका फावो ते परी दिवंक नासतले. घोडयेक तुज्या भावाक सुबेज दिले, तुज्या भयणीक सुबेज दिले, तुका उणें पडलें. हो संवसारी बापूय घोडयेक तुका फटयत. पूण तुजो सर्गीचो बापूय तुका केन्नाच फटोवचो ना. हालेलुया. तर आमची नदर आमी कोणाचेर लायता? डू वी कीप आवर फेथ ऑन पीपल ऑर वी कीप आवर फेथ ऑन गॉड? आनी कित्याक आमकां देवाचेर त्या विश्वास ना. ह्या खऱ्या देवाचेर आमकां विश्वास ना. ताच्या मोगाचेर आमी विश्वासिनान देखून आमकां रोखडीच जलन जाता. कोण वयर सरलेलो नाका. हालेलुया. हें चिंतून पळय. जरी तर ह्यो खुल्ल्यो एकामेकाक आदार दिवन तर एकामेकाचेर उबी रावन थंयच रावलेल्यो जाल्यार एक एकले ते बालदेंतल्यान भायर सरान आपलो फ्रिडम मेवतलो आसलो. रायट? पण नाका. एका नाका ते वयर सरले, तेका नाका ते वयर सरलेले आनी वयर सरत एकामेकाक ती चेपतात आनी बालदेन घुडू 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 करतात. आनी तेंच जाता ह्या आमच्या संवसारान. हेची गजाली तेची गजाली, हेची गजाल तेची गजाल. आनी आमकां जेलसी जाता. आमकां नाका कोण वयर सरलेलो. तुका बावाट आसा तुज्या देवाचेर जाल्यार तूं तशें करचें न्हय. You will not be jealous. You will be happy. Somebody else is prospering. आनी हांवें एक कांतार आयकलेलें म्हज्या भुरगेपणार. आय डोंट नो द सिंगर. पूण एक सासूमायची आनी एक सुनीची एक बोरी काणी आसली. एक सासूमाय आनी सून एकामेकाचो इतलो मोग करी, इतली ती गोट आसली आपल्या मोगान. आनी सासूमाय सुनेक बरी कोत्ताली, सून सासूमायक बरी कोत्ताली. हें शेजान्नीक बरें लागलें ना. एंड समटायम्स somebody does not like you and your husband being nice together, or you being nice to your sister or your pastor. Yes, somebody will not like it, but you be confident. You be confident in the love of your God. So ह्यो दोगूय जाणे सासूमाय आनी सून एकामेकाची मोग करी खूब. आनी ह्या शेजाऱ्यांक बरें लागलें ना. सो शेजान्नीन कितें चिंतलें? आमचे मोदेकांत फूट घालपाक. आनी जेजूनय आपल्या उतरान आमकां सांगलां, चोर येता फकत चोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी इबाड करूंक. पूर्ण जेजू म्हणटा, पूर्ण हांव आयला. हालेलुया. बट आय हॅव कम दॅट यू मे हॅव लायफ अँड लायफ इन फुलनेस. हालेलुया. हालेलुया.
आणि जोरी तर तूं देंवचाराची तर आयदन जाल्यार इफ यू आर अ वेसल ऑफ द डेवल यू विल स्प्लिट somebody's marriage. I'm telling you, if you are a vessel of the devil you will split a church. Oh, if you are a vessel of the devil you will split a family, because that is a spirit of disunity and you are allowing the devil to use you. Do not allow Satan to use you. So this woman he says anen आपले मन आपले काळीज आपली कूड सोयतानाक दिली त्या वेळार आणि तिका जलन जाली, जेलसी जाली. सून आनी सासूमाय इतली बोरी हान एकामेकाक हांव कितें तरी करतली तांचे मदेकात फूट घालूंक. तर एक दीस सुनेक ती आपयता आनी सासूमाय पळयता आनीक सुनेच्या कानान ती कितें उतरां म्हणटा, झुगझू करून उतरां म्हणटा सुनेच्या कानान. सो सदां काल सून आनी सासूमाय एकामेकाक सदांच सांगी कितेंय जाय, केन्नाच कितें लिपय नासली. तर सासूमाय ते सुनेक विचारता कितें सांगलें गो बाय तुका. आणि सून अशें म्हणटा भात काडल्यार तांदूळ जाता. सासूमाय म्हणटा कितें सांगलें गो बाय तुका. सून म्हणटा तिणेन सांगलें भात काडल्यार तांदूळ जाता. अशें ती सासूमायक सांगता. पूण सासूमाय सगळी तटकता भात काडल्यार तांदूळ जाता. आणि तिका दिसता की आपले सुनेन आपल्याक फोट सांगली आणि तो गूढ जो तिणेन सांगलेलो ते आपल्याक सांगूंक सोदिना म्हणून आणि तिच्या मनान दुबाव येता. Oh, the thief comes to kill, he comes to steal and he comes to destroy. आणि दुबावाचे बी तिच्या मनान रिक्तगूस सासूमाईच्या ती सदांच तो दुबाव वाटा आणि ती कम्युनिकेट करिना आणि यापुढे त्यांच्या मदेकात फूट पडटा. देवसाराचे आतयार जाली ती सेजान ह्या गरब्या मदेकात फूट घालपाक. आमी कितें करता आयज नियाळ कर, चिंतून पळय कोणाची स्टोरी तूं जाणाय, कोणाची काणी तुवें आयकून जाणाय. The Bible says, do not be a tale bearer. Don't carry the gossip from here and take it here and take it from here and take it from here. Oh, दोग जाणां एक चेडो आनी एक चेडू हॉटेलान बसून ओ रेस्टॉरंटान बसून गोडे कॉफी पियेता आसली. हे एक खबर दुसऱ्या जाणांक सांगता कोण आनी ती खबर आयकतगूच ती म्हणटा ती कॉफी न्हय ती बरे रेस्टॉरंटान बसून एक रोमॅन्टिक डिनर खातालीं. ओके आनी ती खबर वचून दुसऱ्याक सांगता म्हणसर दुसरी म्हणटा ते रोमॅन्टिक डिनर जाल्या उपरांत ती हॉटेलान गेली. मागीर तिचो सण ती पावता म्हणसर आनीक व्हडली स्टोरी जाता आनी मागीर देन इट गोज रावंड एंड रावंड एंड रावंड आनी परत त्या मनशाक आयकतगूच ते म्हणटा बट आय वॉज जस्ट हॅविंग कॉफी. She was just having coffee, but then the story was made in the end that she was sleeping with somebody. ही आमची जीभ जावन आसा मारेकार वायट इतले वीक आसा हे जिबेन. ह्याच जिबेन आमी मनशाक कर्स करता आनी ह्याच जिबेन आमी देवाक वाखणटा हेच जिबेन. पूण अपोस्टल जेम्स अशें म्हणटा, जेम्साचे जाकोबाच्या तिसऱ्या अवेस्वरान अशें म्हणटा एकेच जोरीन सावन वो कोडूक उदक आनी स्वीट उदक येवपाक जायना. जाता एकेच जोरीन सावन कोडूक उदक आनी गोड उदक येवचें ना. ही जोर मोगाल म्हज्या बाब भयणीनो हे जोरीन सावन गोड 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 उतरां येवपाक जाय. कडसान कित्याक येता हालेलुया. एकाच झाडाक पॉयझनस फ्रूट जावंक येता आनी एक बरें फ्रूट जावंक येता ना. तेच जेजून म्हणलां, हेच जेजून म्हणलां. एका बऱ्या मनशाच्या काळजान थावन एका बऱ्या मनशाच्या ट्रेजरान सावन ही ट्रेजरी आमची काळीज जावन आसा भांडार. यू नो इट इज अ ट्रेजरी. ह्या काळजान भितर आमी बरें बरें घालून दवरूंक जाय आनी एका बऱ्या मनशाच्या काळजांतल्यान तोंडांतल्यान उत्पन्न जाता तें बरेंपण येतलें. मनशाक मोग मेळटलो, जाणवा येतली मनशाच्या तोंडांतल्यान. इट वील एनकरेज अदर्स, इट वील लिफ्ट अप अदर्स, इट वील बिल्ड अप अदर्स, इट वील नॉट कंडेम यू, इट वील नॉट मेक यू फील डाउन अँड डिस्करेज. नो, a good man out of the treasure of his heart will speak forth good things, but the evil man will speak evil things.
एक पोरी कितल्या जाणांचे नाव आम्ही पिड्ड्यार कोत्ता हांगासर सांती थिंगासर थंती read your Bible and see the Lord has said do not be a tale bearer, do not carry gossip from here to there. गजाली 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 करून मनशाचे जिवीत आमी सारके काबार कोत्ता. We kill with our tongue, we disobey God on that one commandment that God said thou shalt not kill. Oh जिवेशी मारू नका आणि आमी म्हणटा हांवें सुरी घेवन कोणाक जीव काडूंक ना कोणाचो. I have not choked somebody, I have not strangled somebody. Yes, you have choked somebody. You have stopped somebody from flourishing because of your tongue. तुझे जिबेन तुवें कोणाचो जीव काडला कित्याक कोणाचें नांव पिड्यार केलां. You have become a false witness. फोटी गवाय दिवं नाये. Do not bear false witness. त्या मनशान अशें करूंकूच ना पूण हांगासर स्टोरी जाली ताणें केलां म्हूण. And it goes round and round. This is a real thing. We are not here to give you talk about religion, and people don't like to hear about religion. मी धर्माचे वस्तू उलोवपाक येना पूण देवूय जेजूय आयलोलो धर्म तुमचो चेंज करूंक न्हय पूण तुजें काळीज चेंज करूंक आयलोलो जेजू. हालेलुया. कित्याक ताणें आपल्या उतरान सांगला कोणाक आनीक तपासणी करूंक जायना ह्या काळजाची फकत देवाक करूंक जाता. हालेलुया. प्रभु तूने मुझे जाना है, मेरे पापों को पहचाना है, मेरे दिल की बातें मन भावनाओं को तू दूरी से समझ लेता है. हालेलुया. तू कितले पातकी जाव कितले तू वायट जाव कितले तुवें वायट केला तुजो देव जाणा पूण तू तर तुज्या काळजान थावन पश्चाताप करशी एक खालती काळीज देवा मुखार दवरशी जाल्यार देव तुज्या सांगता आसा. Hallelujah. Beloved, if your heart does not condemn you, then you have confidence with God. तुझे काळीज तर साफ आसा देवा मुखार तुका कॉन्फिडन्स आसा. लोक कितेंय म्हणो तुज्यो गजाली कितेंय वायट करूंक गजाली तुजें मन तर देवा मुखार साफ आसा मनशा मुखार साफ आसा जाल्यार you can ask anything with God. कितेंय मागोंक जाता तुवें देवा कडेन तेन्ना तुका जायती जाणां म्हणटा देव म्हजें मागणें आयकना. Oh, read the Bible. Psalm 66 verse 18 says स्तोत्रा 7 आणि 6 आणि 18वी वळ अशें म्हणटा if I regard iniquity in my heart the Lord will not hear me. म्हजें काळीज तर घुसलेलें आसा म्हज्या काळजान तर पातक आसा म्हजो देव म्हजें मागणें आयकचें ना. तूं कितलेंय फास्टींग कर तूं कितलेंय प्रेयर कर कसलो फायदो ना तुज्या फास्टिंगाचो तुज्या मागण्याचो. देवा मुखार झिरो तुज्या काळजान मोग ना देखून. There's nothing in your heart. In God's word and it comes to you. God's words come like a sword. देवाचे उतर येताना एक धोंडारीची पासलोरी धरसात कशी तुज्या काळजान रिगता. And some people say I get slapped by the word of God. Yeah, you get slapped by the word of God. The word of God it hits you so hard. It pierces inside you. And we don't like it. सुरी तोपता तेन्ना आमकां लायक जायना आमकां दुखता. ही सिस्टरीची उतरां न्हय कोणा मनशाची उतरां न्हय हें देवाचें उतर. हालेलुया. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो कित्याक अशें घडटा कित्याक आमी फोटी गोवायकी दिता कित्याक oh I'm telling you you forgot that God is watching you. तूं विसरता की सगलो वेळ देवाची नदर तुजेर आसा. भिरांत ना देवाची म्हणून अशें जाता. What's in your mind? What's in your heart? Is your mind become filthy and dirty? The Bible says have a mind of Christ. शुद्ध मन जावं न्ही तुजें. जशें जेजू क्रिस्ताचें मन आसलें हेंच मन तुमचें मन जावं दी. Have the mind of Christ. Is your mind dirty? Filthy? If a boy talks with a girl, why do you have filthy thoughts? कोण कोणाशी उलयता कोण कोणा बारी वयता. Mind your own business. Wash your own linen. Do you get it? The Bible says, mind your own business. तुझें तूं पळय तांचें ती पळयतलीं. Go and do the work of God. Hallelujah. You go and preach the kingdom of God. तू देवाचें राज्य सोद तू देवाचो वावर कर. तुका कित्याक पडलां कोण कोणा बारी गेलें आनी ताणें कितें केलें तें.
तुका कित्याक ताची गजाल ताका सांगूंक जाय, ताची गजाल ताका सांगूंक जाय. वाय बी अ बिझी बॉडी डुईंग ऑल दिस थिंग? डोंट यू हॅव एनी अदर थिंग टू डू? कांयच आनीक काम ना आमकां? कितलें काम आसा देवाच्या राज्यान भितर. So much to do for the kingdom of God. टायम आसा तुका गजाली करपाक? तुज्या रुमान वच, मागणें कर, बायबल वाच, रोफेटिवी घाल, कितें बरें घाल तुज्या काळजान भितर. हे काळजांतल्यान उत्पन्न जाता तें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. हालेलुया. वॉट एवर इज इन द हार्ट विल कम आउट ऑफ द माउथ. Why waste your time? These days are evil. हे निमाणे दीस चड मारेकार वायट जाता. भायर काळोख आयलेलो आसा ह्या संवसाराचेर, आनी ह्या काळोखी संवसारान भितर उजवाडाची मनशां भितर सरोंक जाय. पूण आमच्याच काळजान तर काळोख आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक उजवाड कशी दितलीं? हालेलुया. आमचेच हात तर बांदलोले आसा जाल्यार आमी त्या बांदपासांतली तांकां कशी सोडयतलीं? आमचे हात बांदलोले आसा जाल्यार हाऊ कॅन वी break someone else's bondage when you yourself are in bondage? 40 मारी नाकात, चोरी नाकात, 40 गवायकी दिव नाका. मात्ता गाय आमी 40. You can be a preacher and also tell lies, you know. When you say to people, God said, and God never said it. जायते जाण अशें म्हणटा, देवान म्हाका सांगलां की तुवें ताचे लागीं काजार जावंक जाय. देवान सांगलां, फोटकी रो तूं. एकल्याच्या काळजान भितर गमोन येवंक जाय. देवा हें कितें जाता तें खरें? तुज्या भितर तुका पवित्र आत्मा सुचयतलो हें सारकें की ना पळय तें. तुज्या भितर तर पवित्र आत्मा वस्ती करता जाल्यार बी ट्रुथफूल. स्पीक द ट्रूथ इन युअर हार्ट. सच सांग तुजे भितर, तुकाच पयलें सच सांग. Nobody knows you better than God. God knows your heart. But don't you go around gossiping and telling this thing to that one, this thing to that one, and then say, देव म्हाका जाणा, हांव देव जाणा हांवें कित्याक कशें सांगलें ताका. पळय तें देवाचेर ब्लेम घाली नाका. तुका वायट करूंक जाय, तुवें केलें. डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर इट एंड डोंट से द डेवल मेड मी डू इट. देंवचारान म्हाका नाडलें म्हणून हांवें तशें केलें. देंवचाराक कित्याक ब्लेम करता? तुजेंच तूं पळय न्हय. तुजी काळी सोदून पळय. दुनिया म्हजें काळी साफ आसा तुजी ठाय? ओ ना, इज माय हार्ट क्लियर विथ यू. Leviticus chapter 19. लेवी शास्त्र वर्स 11. चोरू नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. वर्स 16. तुज्या लोकाचेर बोगलाटां घालूं नाका आनी कारणा विरेत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वीस पळ. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस करूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिटकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सी, तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिटकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. जरी तर तूं जाणाय की कोण मनशान कितें वायट केलां तर तुका ताचो राग आयला, तुज्या काळजान हो द्वेस घेवन रावूं नाका. डू नॉट होल्ड द ग्रज अगेन्स्ट युअर ब्रदर ऑर युअर सिस्टर इन युअर हार्ट. तो राग घेवन तुज्या काळजान रावूं नाका. डोंट होल्ड इट. पूण तुज्या भावाची, तुज्या भयणीची चूक ताका दाखोल कर आनी सांग की अशें तुवें केलां तें म्हाका वायट दिसलां. टेल, बट डोंट होल्ड अ ग्रज इन युअर हार्ट. The Bible says in the book of Ephesians, do not let the sun go down upon your wrath. These बुडच्या आदी तुज्या बा, तुज्या भयणी भितर तूं समाधान कर, पीस कर. बोगसणे माग एकामेका कडेन. घोव तर बायलेचेर चुकला जाल्यार दीस बुडच्या आदी बोगसणे माग, आनी बायल तर घोवाचेर चुकल्या जाल्यार दीस बुडच्या आदी बोगसणे माग. आनी तुजो घोव फुड्यान ना तर जाल्यार देवा मुखार ताका सांग, दुनिया हांव म्हज्या घोवाक बक्षिता, आय फॉरगिव हिम, म्हजें काळी जावन साप दवरता. कित्याक दुसरो सूर्य सकाळचो तुका मेळटा की ना मेळटा तूं जाणा? डू यू नो? फाल्यांचो दीस उदेवन आमकां मेळटलो जाल्यार आमी जाणा ही देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसूंक जाय. सी द रीच फूल इन द बायबल, वॉट इट सेज देर. तो एक गिरेस्त मनीस आसलो. जायती गिरेस्त काय ताणें उत्पन्न करून आपल्या
कोड्यांनी भरून दवरूंक चिंतलें आनीक 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 गिरेस्काय आनी तो सगल्या मनशांक तो कुशीन काडटालो पयस करतालो आनी एक रातीक तो चिंता आतां ही सगळी म्हजी गिरेस्काय दवरपाक आनीक कोडे कोत्तलो आनीक हांव म्हजी गिरेस्काय पुजोवन दवरतलो आनी ते रातीक देव येता आनी म्हणटा आरे मुर्खा मूर्ख आरे मुर्खा आयज म्हाका तुजो आत्मो जाय यू फूल what are you doing tonight I want your soul and we do this sometimes म्हजें नांव म्हाका वयर काडूंक जाय ताचें नांव सगळ्या काडटलें So I spoiled that sister's name. So I spoiled that brother's name. I want my name to be high. Don't lift up your name because your name means nothing. Lift up the name of Jesus. And so we kick down that brother and we kick down that sister. We are going rich in our pride. And we collect all the riches. But we be so mean to the poor. I mean, goribank आमी नाकारता. जी कोण आमकां मोग मागोंक येता आमचे सगळें आमी तांकां पयस करता. मूर्ख तूं. तुझ्या लागीं गोडटा तें दी आनी दी आनी दी give the love because you may not get tomorrow फाल्यां कडेक मेवता ना मेवता तुका देवान म्हणलें त्या मनशाक मुर्खा आयज रातीक तुजो आत्मो म्हाका जाय कितें कोत्तलो ही सगळी तुजी गिरेस्काय घेवन आनी कोणाची जातली ही तुजी गिरेस्काय ओ थिंक अबाउट इट हें सगळें वडपण ह्या आमच्या संवसाराचें वडपण हे आमचे कुडीचे वडपण आमच्या बाटाचे आमच्या बेसाचे हांव बामण आनी हांव तो यू डोंट टॉक अबाउट युअर कास्ट एंड यू डोंट टॉक अबाउट युअर रिलीजन बिकॉज इन द आयज ऑफ गॉड एवरीथिंग इज झिरो इज युअर हार्ट राइट विथ गॉड काळीज साफ हा तुजी देवा मुखार खंय वयतलो तुजी मिजास घेवन खंय वयतलो तुजें गर्भ घेवन खंय वयतलो लोकांची गजाली करूंक फोटी गोवायकी दिवन कितल्या जाणांचें नांव पिड्यार केलां थिंक अबाउट इट लोक काळुकान आसा तुका आनी म्हाका हें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा पूण तांकां मेळना कितलीं जाणां देव तांकां आदार दिना म्हूण सोसमतात आनी गाडयांगेर वेतात तीं काळुकान आसा तांच्यो गजाली करूंक आमी हांगासर येवंक ना पूण हांव तुमकां हांगासर सांगूंक आयल्या की जोरी तर सोमया जेजू क्रिस्ताचो उसवाड तुजेर आसा हो उसवाड तांकां वाट काळुकान आसलेल्यांक उसवाड दी पूण तुजो वेळ वेस्ट करी नाका लोकांच्यो गजाली करून हे जिबेचेर कंट्रोल घे जशें एक धाकटुलें कीट एक व्हड रान उल्पान उडयता तेच भाशेन ही जीब जिबेन सावन कितें भायर सोदता केअरफूल बी केअरफूल कोणाचें नांव तूं पिड्यार करता आनी एक रान पेटलेल्या भाशेन हो उजो एकाक पेट्टा तेका पेट्टा एका पेट्टा तेका पेट्टा सगल्याक हो उजो पेट्टा आनी कोणाचें नांव पिड्यार जाता कोणाक तूं दुखयताय पेल्याक जो कोण दुखयता तो जेजूक दुखयता Jesus said, he that does anything, the least, if you do the least of these, any small thing you do to the least of these, my brethren, you have done it to me. तू कितें दिता ना तुज्या बाग भयणीक दिता पूण तूं जेजूक दिता मोग दिता तुज्या भावा भयणीक तूं तो मोग जेजूक दिता तेच पोरी तुज्या भावा भयणीचें नांव पिड्यार करता तेच पोरी तूं जेजूचें नांव पिड्यार करता कित्याक देवाच्या रुपा सारको तोच देवाच्या रुपान तोच मनीस आनी ह्याच मनशाची तूं वायट गजाली करता एकामेकाचो मोग करात यू नो करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोटा तितले खरेंच सांगता म्हाका पावले पेल्याक तुमी कोत्ता तितलें
खरेंच सांगता म्हाका पावलें तूं तुज्या पेल्याचो मोग करिनाय जाल्यार तूं जेजूचो मोग करिनाय आनी देवाचें उतर आमकां सांगता इन 1 John 4:8 that God is love. देव जावन आसा मोग आनी जो कोण मनीस म्हणटा हांव म्हज्या देवाचो मोग करता पूण म्हाका ताचो मोग करूंक जायना आनी ताचो मोग करूंक जायना तूं फटकिरो कित्याक जरी तर तुजो भाव आनी तुका भयण दिसता आनी ह्या दिसता त्या मनशाचो तुका मोग करूंक जायना कशें तूं म्हणटा तूं देवाचो मोग करता तूं फटकिरो जाता कित्याक देव तुका दिश्टी पडना दिसता तांचो मोग कर This is really love when you hold a grudge in your heart against a brother or a sister. कडसान धरून रावता आमच्या काळजान कडसानीची पानां ओदीक 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 भितर वेतात Oh, but we read it someplace there. Oh, we have to be grounded and rooted in the love of God. आमची पाळा वसोंक जाय देवाच्या मोगान पूण खंय वयता आमची पाळा कडसानीन hold a grudge. And then we come to church with a church face. We put a nice mask on our faces, a church face. God knows how to rip that mask off our faces and reveal that hypocrisy that we have inside of us. आमचो खरो रंग देव जाणा कसो काडपाक जाय तो ताच्या आजीपणान सगळे आमचे पातक चप 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 करून वयर सरता खतखत्ता ताच्या आजीपणान आमचे काळीसान आमचे पातक आमकां उगडापें जाता दुनिया हांव चुकला हांव म्हज्या भावाचेर हांवच्या भयणीचेर हांव चुकला म्हणून आमकां म्हणूंक जाता आनी आमी चर्चीन येतात आमी रेतिराच्या घरांनी येतात आनी एकामेकाक आमी वेंगयतात when you hug one another you have to hug like this with a warmth with a love पूण काळजान कांय वायट आसूंक जायना but sometimes we hug like this it's like you take a knife and you stab somebody behind the back is it true or not हातीन एक सुरी घेवन आमी वेंग मारलेल्या भाशेन वेंगयतात म्हणल्यार फाटल्यान छाक करून मारता that is called backbiting. Who shall ascend unto the holy hill of God? He that speaks the truth in his heart, he that does not backbite with his tongue. Do not backbite. We all sit together in a circle. सगळीं जाणां आमी बसान उलयतात you think about it you really have love in your heart चिंतून पळय तुजे फ्रेंड आनी तुमी सगळीं जाणां बसल्यात आनी सगळीं जाणां एकामेका बरोबर उलयता बरे भाशेन हा सिस्टर हा ब्रदर दिस दॅट एंड वी ऑल टॉक नायसली आनी मागीर एकलें तितूंतलें उठ्ठा आनी पयस वेता हो म्हणटा ओके आं बाय आं ओके शी वॉक्स आउट वॉट डू यू से पळय 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 ह संडे इज लॉंगर दॅन मंडे पळय न्हेसलां तें कितें मॅचींग पासून घालूंक नको चलता पळय तें कशें सी दीस इज रियलिटी खंय गेला आतां कोणाक तरी मेळोंक गेला आसतलें Why you wag your tongue? जीप कित्याक घालयता आड ना देखून ओके राव बरें उलोवंक जायना ओके राव वायट तोंडांतल्यान येता कंट्रोल कर तुजी जीप रायट इज इट ट्रू ऑर नॉट खरें ओ म्हाकाच जाता हें सगल्यांक जाता तुका दिसना की देव आमचे कडेन उलयता आयज तूं चिंतून पळय जोरी तर तुजें काळीज देवा मुखार साफ आसा जाल्यार सगळें तूं मागता तें तुका दितलो इफ युअर हार्ट डज नॉट कंडेम you have confidence with God when you ask anything in his name he will give it to you तुज्या भावाचो भयणीचो तुज्या काळजान दुयेस्त करी नाका पूण ताची चूक तूं ताका सांग तोंडार सांग फाटल्यान मारी नाका ताका तुका वायट दिसलां ताचे तोंडार सांग घडीक जायते पावटी एक भाव एक भयण तुज्या फुडल्यान पासार जाले ते बाबडे आपल्या चिंतनांनी आसता आनी तुका ते पळयता म्हणल्यार पळयना यू अंडरस्टँड ते तुका पळयता म्हणल्यार तूं म्हूण ताका दिसत ना तुजे इतले गोड फ्रेंड आनी तुज्या फुडल्यान येता पूण ते तुका पळयना पासार जाता तुज्या मनान चिंता बरें जालां व्हडलें जालां आतां कोण मेवला मिसता ताका कोण पयशाकार मेवला मिसता ओ ती सिस्टर मेवला ताका ओ तो ब्रदर मेवला ताका आनी तूं बसून
जीप गोष्टी घालयता. आनी मागीर तुज्या काळजान ताचो राग धरून रावता. Just ask that sister, just ask that brother. फुड्यान घे ताका आनी विचार, अरे काल तूं म्हाका मेवलेलें, म्हज्या फुडल्यान पासार जालेलें, कितें जालें तुका, कित्याक ओळखूंक ना? तूं मेवलें म्हाका, तूं म्हज्या फुड्यान येतलें केन्ना? तें म्हणटलें, हांवें तुका पळोवंकूच ना, पळोवंक ना, तुका फुड्यान आसलें, हांवें तुका पळोवंकूच ना. म्हज्या माथ्यार इतलो भार आसलो, म्हज्या काळजान इतले त्रास आसले, म्हजी चिंतनां इतलीं आसलीं की हांवें तुका पळोवंकूच ना. अंडरस्टँड समबडी एल्स. डोंट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टँड यू, यू अंडरस्टँड देम. तूं ताका सोंसमून घे. घोडीक ताचो भार हात चिंतनाचो ताच्या तकलेर. घोडीक एक दीस तुका तसलो दीस येतलो आनी तूंय घोडयेक पासार जातलें आनी त्या मनशाक पळोवचें ना, तुजोय दीस येतलो. Why do we judge other people? तुज्या दोळ्यांत वांसो आसा तो पयलो काड, मागीर तुका नितोळ दिसतलें दुसऱ्याच्या दोळ्यांतले कुसकूट काडपाक. हालेलुया. So we go. कुसकूट पडला रे दोळ्यान ताच्या पडला रे, काडया वांसो हा तुजे, पाटी हा तुज्या दोळ्यांनी, काड पयली ती, मागीर ताचें काड. Mind your own business first. Wash your own clothes at home. Then you sit and wash somebody else's clothes. तुझी कापडां तूं धू, मागीर दुसऱ्याची धू. Wash your own linen. Don't gossip. Don't spoil somebody else's name. Clean your life, your house. It's a mess. Your heart is a mess. You have held things in your heart against a brother, against a sister, and we come and sit in the church like saints. I'm not going to condemn you for this. I'm not here to condemn you because the Spirit of God is not condemning anybody. देव केन्नाच कोणाचेर फर्मोण मानिना. आमी सगळीं चुकल्या की ना? हांव तुका हांगासर बोट दाखोवंक येवंक ना. हांव म्हणोंक आयला की हें देवाचें उतर जावन आसा आरसो. हांव म्हजें मुखामळ ह्या आरशान पळयतली. तर दर एकल्या मनशान आपलें मुखामळ ह्या आरशान पळोवंक जाय आनी एडजस्टमेंट करूंक जाय. खंय तुजो मेकअप लेस जाला, खंय तुजे केस उगोवपाक जाय, खंय तुजें आंगवस्त्र सारकें ना, एडजस्टमेंट करूंक जाय ह्या उतरांतल्यान. हालेलुया. So I'm not here to condemn you. You see for yourself. जोरी तर तुजें रूप दिसता या उतरान भितर देवाच्या जाल्यार एडजस्टमेंट कर. खंय करूंक जाय पळय तो सारकें हा जाल्यार इट्स फायन. इफ इट इज नॉट देन यू एडजस्ट इट. हालेलुया. कित्याक देवाक जाय आमचें बरेंपण. देव आमचो मोग करता आनी कांयच आमकां उणें करिना देव. फकत आमी चुकता देखून आमी पडटा. आमी चुकता देखून आमचे आशीर्वाद आनी बेसांवां ब्लॉक जाता. वी आर आवरसेल्व्स ब्लॉकिंग आवर ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ द गॉसिप एंड जजिंग दॅट वी डू. से विथ युअर माउथ, आय एम गोइंग टू फॉरगिव दिस पर्सन टुडे. हांव ह्या म्हज्या भावाक बक्षितलो, भयणींक हांव बक्षितलो, म्हजें काळीज हांव साप धरतलो देवा मुखार. कोणाच्यो वायट गजाली करची ना, फटोवची ना, कोणाक फोटी गोवायकी हांव दिवची ना. नको जावन कोणाच्यो गजाली करिनाकात. डोंट स्पीक. डू यू नो द फॅक्ट? डू यू नो द फॅक्ट? स्पीक what is the fact. Speak if it is necessary. Otherwise, don't speak it. Speak the word. When you speak to people, दुसऱ्यांक कितें सांगूंक वेता तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान गोड गोड उतरां येवं दी. उजवाडाची उतरां येवं दी. गोटायेची उतरां येवं दी. मनशांक फॉर्मण मारता तसली न्हय पूण मोगाची उतरां येवं दी. तुजें उतर आयकून मनशांक दिसनी खरेंच देव म्हजो मोग करता. Tell that brother, tell that sister, I love you with the love of the Lord. म्हाका तुजो मोग आसा म्हज्या भावा. तुजो राग म्हाका आयलोलो पूण हांवें तुका बक्षिलो. काळजान द्वेस दवरी नाका कोणाचो. साफ दवर. तेन्नाच की देव तुजें मागणें आयकतलो. हालेलुया. सदांच आमी उगडास दवरया. देवाची नदर आमचे वयर सगळो वेळ आसा. देवाची बिरांतीन चलता त्या मनशांक केन्नाच देव उणें करचो ना, कांयच उणें करचो ना. ओचोर्या आनी विस्मितां देव तुज्या जिवितांत दाखयतलो. देव तुजो बापूय म्हणटकूच सगळें तुका दितलो. पूण ह्या बापाय सारकी आमी जावपाक जाय. Jesus said,
लव युअर एनिमीज. तुझ्या दुस्मानाचो मोग कर. जाता करूंक? दुस्मानाचो मोग करूंक जाता? आगोड न्हय, एकदम आगोड. ताणें म्हाका इतलें वायट केलां, म्हाका जायना. जायते फावटी आमी म्हणटा मोरो सोर भोगशीची ना, मोरो सोर भोगसणें ना. म्हजे भयणी, म्हजे बाबा, तुकाय मोरो सोर देवाचें भोगसणें मेळचें ना. डोंट थिंक दॅट गॉड इज जस्ट गोइंग टू ओवरलूक यू. Jesus said, love your enemies. तुझ्या दुस्मानाचो मोग कर. Bless them that curse you. बेसांव घाल तांचेर जी तुका कोण शिरपता. Pray for those who persecute you. तुका दुमाडो दोता तांचे पासत तूं माग. Do good to them that hate you. तुजो द्वेष करता तांकां बरें कर. Amen. तेन्ना की तूं तुज्या बापाचें भुरगीं म्हूण दाखोवन जातलें.